रातच्या 10 वरां उपरांत हंजुणा वागातोर निवासी वाठारांत व्हडल्या आवाजान वाजपी संगीता आड कारवाय करतले. पुलिसांक खर कारवाय करपाक निर्देश दितले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी सांगलां. आरडेस्को खातीर हणजूणच्यान गौतम शिरोडकार. रिगार्डिंग द साऊंड पोल्युशन जे आमच्या मॅडमीन मांडलें, साऊंड पोल्युशनाचेर सांगता एक्चुअली 10 उपरांत खरें रेजिडेन्शियल एरियेंतल्यान म्युजीक लावं नजो आनी जर ते ओपन हेजेर म्युजीक लायता जाल्यार हांव आयच्यान बंद करता. हांव तुका परत एकदां सांगता, आयच्यान बंद करता. हांव तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता. पुलीस डिपार्टमेंट वील सी दॅट इट वील कंप्लिटली स्टॉप आफ्टर 10 म्हणजे रेजिडेन्शियल एरिया. आनी त्या ती इवन दो हांव तुमकां ते आमी नॉर्म्स टायट करपा खातीर घेतलेले आसा. म्हणजे ओपन हाजेर म्युजीक न करता तांचे जर तांकां फाल्यां सकाळीं जे एअर टायट हातूंतल्यान तेंच्यांनी म्युजीक परमिशनां दिवप हो एक प्रकार सरकाराचो विचारधीन आसा की त्या बाबतींत पब्लिकाक त्रास जावपाक जायना. लोक जे रेजिडेन्शियल रावता एखाद्याच्या बिझनेसा खातीर लोकांक त्रास जावचो आनी विशेश करून तरी जे आमी म्हणटा की शेवटी एज ओल्ड पेशंट आसात किंवा धाकलीं भुरगीं आसात तांच्या एग्जामीच्या वेळार किंवा बाकीच्या वेळार तांकां त्रास जावचो ह्या मताचे आमी ना. ताच्या खातीर 100% ताजेर हांव जे प्रिकॉशन्स जी आसा पयलीं ती घेवपाक लायता, बंद करता पुराय. आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी जे लिमिट्स दवरपाक जाय वॉट एवर द थिंग ते 10 पयलींचे कितें ते लिमिटान तांकां तेंच्यांनी आपलो बिझनेस करचो इतकें सांगता.